इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर अशें म्हणटा, नीत सांबाळा, प्रामाणीकपणान चला, कित्याक म्हजी सोडवण लागीं पावल्या, म्हजी नीत उगडापी जाल्या. सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर, ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर, ताचे सेवक जावचे खातीर, ताचे भक्त जाल्ल्या पोरक्या मनशांक म्हणजे साब्बत बसताय नासता पाळतेल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासानेन पाळतेल्या सकाळांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलों आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोषभरीत करतलो. म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयलेल्यो होमबलियो आनी यज्ञ म्हाका पसंद जातेल्यो, कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्याचें घर म्हूण म्हणटेलीं. देवाचें उतर हें. देवाचो ओडुपकार. तुका हरसूं देवा, सर पर जाऊं तुका हरसूं, सर पर जाऊं तुका हरसूं देवा, सर पर जाऊं तुका हरसूं. जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशीर्वाद आमचेर पडो. तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांको. हे वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रां तुजी सोडवण वळखून घे. सर पर जाऊं तुका हरसूं देवा, तुका हरसूं. देवा सर्व जनांगा तुका वाखणू. सर्व राष्ट्रां तुजी स्तुती करू. तूं तांची राजवटकी न्यायनिती प्रमाणे करताय. देसां भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. सर पर जाऊं तुका हरसूं देवा, सर पर जाऊं तुका हरसूं. सर पर जाऊं तुका वाखणू सर्वेस्परा, पर जाऊं तुका वाखणू. देव आमकां आपलो आशीर्वाद दीव आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडू. सर पर जाऊं तुका हरसूं देवा, सर पर जाऊं तुका हरसूं, सर पर जाऊं तुका हरसूं देवा, सर पर जाऊं तुका हरसूं. रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां. जुदेव न्हय आसलेल्यांचो दंड हांव देखून म्हज्या मणियारपणान म्हाका अभिमान. कित्याक तुमचे विशयेन म्हज्या खाशा कुळयेंच्यातय एका तरासो मसोर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांकपणी बचाव करचो म्हज्या मणियारपणाचो शेवट. तांकां पयस केल्ल्या वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो, तर तांकां गोपान घेतलेले वरवीं कितें सकट घडोवंक आसत? मेल्ल्यांक लाभचें जिवनपण समणजे. कारण
आपलें देणें कशें दिल्ल्या आपणा विशीं देव बिलकूल आपलें मन बदलिना. एका काळार देवाक तुमी काळजायेनासतना जियेल्यात, पूण आतां जुदेवांच्या आविदेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकूळट लाभल्या. तशेंच तांकांय एक दीस काकूळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात. वय, देवान समेस्तांक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यान समेस्त मनशांक आपणें काकूळट दाखोवचे खातीर. देवाचें उतर हें, देवाचें उडोवपकार. माथेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत जेजू थंयचो बायसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांत्याक गेलो. तेदुआ त्या गांवांतली एकली कानागान स्त्री मुखार आयली आनी बोबमान ताचे लागीं म्हणाली, धनिया दाविदाच्या पुता, म्हजी काकूळट कर. म्हजी धूव देंवसार लागून भोव चड वळवळटा. पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतर सयत म्हणलें ना. थोड्या वेळान ताचे शिश्य येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले, तिका चिक्के दान सोड, आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता. जेजून जाप दिली, इस्रायल घराण्यांतल्या सुकून गेल्ल्या बोकऱ्यांक म्हूण मात्र म्हाका धाडला. ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली, सैबा म्हाका पाव. पूण जेजून तिका जाप दिली, घरच्या भुरग्यांचो उंडो काण सुन्याक दिवचो सामान्य. पूण ती म्हणाली, तें नीज धनिया. तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो, बाये, व्हरतो तुजो भावार्थ, तुज्या अपेक्षे प्रमाणे तुका जावं. आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली. देवाचें उतर हें, वाकनी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज आमी जेजू भावार्थांत आसलेल्यांचो सोडवणदार म्हणलो विशय, ह्या विशयाचेर आज आमी नियाळ करता. देवान आपल्या येवजणे प्रमाणे मनशाक सोडवून लाभोवच्याक पात्रियार्कांक, रायांक, प्रवाद्यांक वेंचून काडलें आनी तांचे मुखांत आपणाची खुशी हर एक परजेक ताणें समजाची केली. पूण देवाची परजा साबार पावटी देवाचेर विश्वास सांडून आपूण विंचून काडलेली परजा म्हणल्या हंकारान देवाक अविधेय जावन सरली. मात्र न्ही, ताच्या पुता जेजू कुस्सू ताणें इन्कार केलो. तेदुआ जेजू आपल्या शिकवणे आनी करण्या मुखांतर बाचावी केवल विंचून काडलेल्या परजेक मात्र न्ही, बगार खऱ्या देवाचेर सदमानच्या हर एकल्याक प्राप्त जाता म्हूण आयच्या वांजेलांत जेजू आमकां दाखोवन दिता. एका अन्य कानागार स्त्रियेचो भावार्थ आनी जेजून तिका दिवचो येवकार आयच्या वांजेलांत आमी नियाळ करता. जेजू टायर आनी सिदोन प्रांत्याक वेता आनी हे दोनी जागे दर्या तडी लागसार आसून व्यापाराक सहज जाल्ले फेनिशियाचे केंद्र जागे जावन आसले. टायर आनी सिदोन प्रांत्या मदें 30 किलोमीटर अंतर आसलो. दावीद आनी सोलोमनाच्या काळार हे जागे महत्वाचे जागे जावन आसले. उपरांत बॅबिलोन, पर्शिया तशें अलेक्झांडराच्या स्वाधीन ते जाले. उपरांत ह्या जाग्यार अन्य धर्माच्यांनी वस्ती करूंक ताणें प्रारंभ केले. मातेवाच्या वांजेला प्रकार फेनिशियाचो लोक कानान कुळयेक सेरवाल्लो जावन आसलो. पोरण्या सुल्यांत जुदेवांक कानान लोकां मदें कीळ रितीचें म्हणलें एक चिंताप आसलें. उत्पत्ती 9व्या अध्यायांत 25व्या वाक्यांत आमी वाचता, कानानाचेर शिरां पडूं म्हणली उतरां थंयसर उल्लेख केल्यान. श्री जेजूक धनिया दाविदाच्या पुता म्हणल्या नांवान आपयता. अन्य धर्मांतावन जुदेव धर्माक ती येवंक नातली. जेजू विशीं तिका कितलें कळीत आसलें म्हूण आमकां सांगूंक कश्ट. पूण जेजू थंय आसच्या भावार्था वरवीं
त्या नांवान जेजूक देवाचो पूत म्हूण दाविदाच्या पुता म्हूण ती हांगासर उल्लेख करता. जेजू तिच्या उल्याक मावून रावता, पूण तिचे तावन एक नवी सुरवात करता. वेळ येवच्या पयलें सर्गेचें राज हेर धर्माच्या लोकांतय वांटून घेवंक जेजू हांगासर मुखार सरना. पूण हांगासर शिस जेजून तिका तिरस्कार केलो म्हणले चिंता पाटयतात, पूण हांगासर तिका जेजू तिरस्कार करिना. जेजूची जाप हांगासर आमी पळयता. म्हाका धाडला इस्रायल घराण्यांतल्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्यांक फाटीं हाडूंक म्हूण थंयसर स्त्रियेक तो कळीत करता. मातेवाच्या पयल्या अध्यायांत आमी पळयता, कित्याक तो आपल्या परजेक तिच्या फातकांतली सोडयतलो. मातेवाच्या 10व्या अध्यायांत आमी वाचता, 12 जाणां मिसावांक धाडटसतना जेजून सांगलेलीं तीं उतरां, इस्रायल कुळयेच्या चुकून गेल्ल्या बकऱ्या मदें वसा. सुरवेर जेजू सर्गेच्या राजाचो संदेश इस्रायल लोकांक दिता आनी उपरांत सर्वांक तो दिता. मातेवाच्या 20 आनी 6 हांगासर ह्या अध्यायांत आमी पळयता, सोमेस्त परजांक सत कळी जावचे खातीर ही राजाची सुवार्ता सगळ्या संवसाराक तो परगट जातले म्हूण कळीत करता. मातेवाच्या 20 आनी 8व्या अध्यायांत देखून वसा आनी सोमेस्त परजांचे सीस करा. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे तांकां पवित्र स्नान दिया म्हूण ह्या अध्यायांत जेजू कळीत करता. ती जेजू मुखार सरपडटा आनी हांव गूण जाल्या शिवाय फाटीं वसना तिचो हो दृढ निर्धार हांगासर ह्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट रितीन पळोवंक मेळटा. जेजू घरच्या भुरग्यांचो उंडो खाण सुण्याक दिवचो सामानय जुदेव इस्रायल कुळयेच्या लोकांक देवाची भुरगीं म्हूण लेखताले, अन्य धर्माच्या लोकांक कीळ चिंतपान पळयताले. जेजू हांगासर कीळ रितींनी पळयना. हें उतर आमी पेट डॉग, जेजूचो पेट डॉग म्हूण आमी हें उतर आमी समजूंक येता. बगार तिचे थंय कितलो विश्वास आसा म्हूण समजून घेवंक जेजू तिचे तावन एक संभाशण रुपार हें घडीत आमी पळोवंक आमकां साथ दिवं. पूण हांगासर तिची जाप, ते नीज धनिया तरी पूण सुनी आपल्या धनियाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या कुडके खातात न्हय. जुदेवांनी जेवण जाल्या उपरांत तांची बोटां उंड्यान पुसून पेट्याक घालची एक रीत आसली. इस्रायल लोकांतय पळयनातलो बोवार्थ ह्या कारणान स्त्रियेतय जेजू पळयता. जेजू म्हणटा, ओर्तो तुजो बोवार्थ, तुज्या अपेक्षा प्रमाणे तुका जावं. शतापतीच्या बोवार्थान ताचो साकोर गूण जाल्ल्या बरी हें मातेवाच्या 8व्या अध्यायांत आमी पळयता. त्याच प्रकार तिच्या बोवार्था वरवीं तिच्या दुवेक लागलो देंवसार जेजू सुटयता आनी तिका बरी करता. जेजू आनी स्त्रिये मदलो संभाशण आमी पळयतना जेजून स्त्रियेतय धरुणाय दाखयली. एक अन्य राष्ट्राची स्त्री जावन जेजूक दाविदाच्या पुता म्हूण ती संबोधन करता. पूण जेजूच्या मावणपणा मुखांत्र आमकां समजता की तिच्या काळजान जेजून येदोळूस एक बरें काम सुरू केलां, एक बरें काम आरंभ केलां. अशें ती स्त्री शिसांक तशेंच हेरांक क्रिस्तांवांक आदर्श जायशें करता. विविध रितींनी तिच्या बोवार्थाची परिक्षा केल्यारय ती तिचो बोवार्थ सांडिना. खऱ्या बोवार्थाद्वारे तिका मागल्लें मेळटा. अशें बाचावी केवल जुदेवांक मात्र न्ही, बोवार्थ आसलेल्या हरएकल्याक म्हणलो संदेश आयच्या वांजेलांत आमकां स्पश्ट रितीन पळोवंक मेळटा. जुदेवांनी जेजूक तिरस्कार केलो म्हूण रोमाकारांक बरयल्लें पत्र आयच्या पत्रांत सांत पावल सांगता. मनीस देवा थंय कितलो अनुपकारी जाल्यारय देवाचे योजनाक कितेंच बादाक ना. देखून देवाच्या वटपणाची आमी स्तुती करूंक जाय. कित्याक जुदेवांनी बरी खबर तिरस्कार केल्ल्यान जुदेव न्ही आसल्ल्यांक बरी खबर प्रगट जाली आनी अशें आमी क्रिस्तांव जाल्या. असल्या
जानवाये बरीत देवाचे योजनाक आनी ताची काकूळट आमचेर दाखयल्ल्याक आमी सदांच देवाक अर्गां दिवंक जाय. पूण बावडतांत मेल्ल्यांकी आपणाच्या अपरमीत काकूळटे वरवीं बाचावी देव सदांच लाभयता. देवान आमकां दिल्लें वर्तें देणें आमचे तावन तो केदींच फाटी वरिसो ना. आमचो बावार्थ जिवाळ दवरूंक ह्या दिशेन ल्हान क्रिस्ती समुदायची वाट देवाची खुशी समजूंक एकामेकाचो बावार्थ जिवाळ दवरच्याक वाड्या सुमत्यो खंडीत सावन आमकां आदार दितात. देवाचें उतर वाचून नियाळ करून अनभोग वांटून घेतल्या वरवीं एका रितीची दैवीक सकत आमकां लाभता आनी ह्या वरवीं सेवेचें काम हातीन घेवंक आमकां साध्य जाता. देवाचो अनभोग जोडलेल्यांक पेलेच्या गरजांत पावोवंक कश्ट भोगनात. कोण देवाचो अनभोग जोडटा तो स्वाकुशेन भायर वेता आनी सेवेच्या वावराक तो लागता. आमी जेजूच्या जिवितांत पळयता जेजू वरे विंगड सुवातेक वेता आनी थंयसर मागण्या मुखान लाभलेलो तो अनभोग शिसां संगी वांटून घेवंक तो मुखार सरता. एका येवकरिस्तीक बलिदानांत जेजूचें कश्ट मरण आनी जिवंतपण आमी उगडास करता. ह्या वरवीं सगळें पास्काचें घडीत आमकां उगडासा घेताक मात्र न्ही, नव्या जिविताक बरवसून जियोवंक आमकां साध्य जाता. येवकरिस्त आमच्या बावार्थाचें मूळ. थंयसर आमच्या बावार्थाचो गूट परत परत आमी परगडता. येवकरिस्त एका रितीचो जोळो हाचे वरवीं आमच्या जिणयेचीं रोदां सदांच मुखार वेतात. खऱ्या बावार्थान जियोवंक आमकां साध्य जाता. त्याच विश्वासान ह्या येवकरिस्तांत आमी भाग घेवया. जेजून दिल्लें बावार्थाचें देणें बावार्था वरवीं आमी तीर सांबाळया. बावार्थ जिवाळ दवरूंक आमकां सक्रामेंत आदार दितात आनी ह्या मुखांतर आमी रुपांतर जावंक वा बदलूंक आमी शकता. जावंक पुरो पवित्र स्नान, क्रिस्म, कुमगार हे सक्रामेंत आमी स्विकार करता आसतना आमकां देवाची कृपा लाभता. बाह्य रितीन आमकां दिसना जावंक पुरो, पूण ह्या कृपे वरवीं आमची बावार्थी जिणी जियोवंक आमकां साध्य जाता. तर कानाक घान स्त्रियेचो त्या स्त्रिये थंय आशिल्लो बावार्थ आमचे थंय सदांच जिवाळ दवरूंक आनी दृढ सांबाळूंक कृपा प्रत्येक रितीन आमी सदांच मागण्या मुखांत येवकरिस्ता मुखांत मागून घेवया. आमेन.